विधानसभा बरी जाली पूण विधानसभे उपरांत सगळे विरोधक न्हिदले अशें गोंयचे जनतेक दिसपाक जायना। ते खातीर आपणे कुडचडेच्या लोकां वांगडा संवाद सादिल्ल्याचे विजय सांगता। पळयात ताचें म्हणणें। सगळे गोंयचे जनतेक अशें दिसता की असेंब्ली बरी जाली, असेंब्लीचे मागीर सगळे न्हिदूंक वतले। हें ना दिसपा खातीर असेंब्ली सोंपूनय बी आमी ऑन द फील्ड आसात रेडी हें दाखोवपा खातीर आनी हें करपा खातीर हो एक पयलो स्टेप आसा। दुसरे वटेन कुडचडे संडे डायलॉगाक काँग्रेसीच्या विरोधाचेरूय विजय उलयलो। विजयाच्या कोतान खरेपणी थळावो भाजपा आमदार निलेश काब्रालान हे कार्यावळीक विरोध करपाक जाय आशिल्लो, पूण काँग्रेसीचो विरोध ही हसपासारकी गजाल आशिल्ल्याचे विजय म्हणटा। काँग्रेसीन आपल्याक प्रमाणपत्र दिवपाची गरज नाशिल्ल्याचे विजयाचे म्हणणें। म्हजे पडून दुखून सो ते प्रश्न तो येता तो विचारता, पूण हांवें वाचला ते भशेन काँग्रेसीचे उपाध्यक्ष तो स्टेटमेंट म्हाका दिसता क्लियर आसा, तातूंत तांकां कांय दुखूंक ना दिसता। कोणाकूय जर पर्सनली दुखता जाल्यार एक तकलेन दवरता की हो BJPचो आमदार हे मतदारसंघात आसा। BJPच्या आमदाराचे मतदारसंघात येवन दुखूंक जाय ते BJP काँग्रेसीक न्ही आनी कोणाक न्ही। आनी काँग्रेसी बरोबर आमचे कितें जे संबंद आसात ते संबंध कितले आहा ते हांवें लोकसभेच्या इलेक्शनाक दाखयलेले आहा। म्हाका सर्टिफिकेट एंटी BJP स्टँड कितलो घेवंक जाय ते म्हाका कोणेच गोंयांत सर्टिफिकेट दिवपाची गरज ना। खंयच्याच गोंयच्या काँग्रेस लिडरान म्हाका सर्टिफिकेट दिवपाक गरज ना। हांवें काँग्रेसी खातीर कितें केलां तें म्हाका खबर आनी जनतेक खबर। म्हाका दिसता कुडचडेच्या लोकांक एक खंत आहा, तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन डेव्हलपमेंट हांगा जायना। म्हाका दिसना की हांगाच्या लोकांक अशें दिसता की तांच्या आमदारान कांय करूंक ना अशें कोण म्हणना। म्हणटा तें अशें की तुजें कितें करता तें आमकां मातशें सांगून कर, डेव्हलपमेंट बाय कन्सेप्ट। म्हजें पर्सनल ओपिनियन अशें आहा की कुडचडे इज ट्रान्सफॉर्मिंग इनटू अ सिटी आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट खूब आतां ताणें घेतिल्लो आहा। तातूंत अंडरग्रावंड केबलींग, सिवरेज हें सगळें बरोबर काम चालू आहा आनी तें काब्रालान केलां आसतलें। आपूण पावर मिनिस्टर आसतना अंडरग्रावंड केबलींग घेतलां आसतलें, PWD मिनिस्टर आसतना सिवरेज घेतलें आसतलें आनी ती सगळीं कामां एक बरोबर सुरवात जाली आनी तें कॉर्डिनेशन करपाक तो आतां मंत्री ना आनी मंत्री नासून हो म्हाका दिसता सगळो गोंधळ जाल्लो। इतले खड्डे पडिल्ले आहा आनी 16,000 रुपयान जर तुमी खड्डो एक पॅच करतात आनी तुमचो जर सरप्लस बजेट आहा त्या लोकांक म्हाका दिसता अशें दिसता की हांवें हांगा आयतारा येत रावचें कित्याक खड्डे क्लियर जायत रावतले। आज एक युनॅनिमिटी अशी आहा की आमी हांगा येवन काल राती जे सगळ्यात व्हडले खड्डे आशिल्ले जे म्हाका ते दाखोवपाचे आशिल्ले ते काल राती क्लियर जाले। सो मिनिमम आज एक लोकांक तरी इतलें दिसना की हो येता म्हणून तरी ते खड्डे क्लियर केल्यार एक लिपस्टीक ताका लायला वो बँडेड ताका लायलें। सो एक ऑपरेशन जाय तेन्ना एक बँडेड लायलें पूण बँडेड तरी आयली इतलें दिसना। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।